करतालो, काकडी करता, पावसात बेकार आसलो म्हणून काकडी करतालो, शेत करतालो आनी आमगे त्या चौगा मागे भुरग्यां पोसतालो. हांव कांय खंय भायर सरो पावना, भुरग्यां आहाय बारीक मागेली. कितें म्हण करूं आतां म्हाका कोणूच येवना आजुनी. कितें करून पोट भरपाचें आतां म्हाज्यान आतां जायना. कितें करून खंय वचों हांव हेंका घेवन भुरग्यांक. आतां तेका इतलो माल पयलीं तुमकां खंय खंय वचपा पडलें हें जातकीर सगळें इन्सिडंट? दोतोरागेर केपें गेलें न्हू पयलीं आनी मागीर मडगांव गेलीं. मडगांवच्यान बांबोळे गेलीं. बांबोळे 7 दीस रावल्या भुरग्यांक सोडून हांव 4 जाणां. आनी आतां तूं डेली वयता ड्रेसींग करपाक हिंगा केपें वयता भाड्या गाडी करून. आनी मागीर पयशे बी भाड्याचे पयशे बी ते मागीर कांय हें केलें ना आजून दिवपाचे. पण अशें फॉरेस्टान दिता म्हणटा आतां दिता म्हूण सांगता. वाड्याचें सगळें करून दवरी म्हूण सांगता हें करून म्हणटा दिता म्हूण सांगता. आजून मेळ अशें कांय पत्तो ना. कांयच सांगलें ना तेंच्यांनी कितें केन्ना दिता ना कितें कांय सांगलें ना. येता म्हूण सांगता, काल सांगता, पयर येता, काल येता म्हणून सांगना आहा. आजुनूय पावलें ना एक दिसा म्हळ्यार. सो सरकाराक कितें सांगपाक सोदता? सरकारान मदत करपाक जाय दिसता आमकां. हय तेणी कितें जायत न्हू करपाक मदत. आनी भुरग्यांक कशें पोसतलें आतां तेज्यान आतां काम कांय जावपाना. आनी हांव आतां येच फुडें म्हाज्यान त्या भुरग्यांक पोसूंक जावपाना नाजाल्यार. आनी जनावरां ती येता पळय अटॅक करता पळय तेंचेर कितें सांगपाक सोदता? तांकां कितें जाल्यार तेंच्यांनी करूंक जायना. आमकां दिवं जायना. आमकां तितून भोंवपा जाय न्हू बरे भशेन. तेंगे जनावर तेंगे फुडें हांव दवरूंक जाय. आमगे जनावर आमचे फुडें. आमगे कितें आसता आमकां मेळपाक जाय. फुडें आमच्या थंय वचपाक जावपाना. अशें करून तर तीं जनावर येयल्यार आमी कशीं वचपाक एक एकटी म्हणून.